संसोम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन माधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता बिनवाशी काळजां बापय मोगाळ तूं आमचो साळून रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें ओतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आपल्या शिसांक समाधान बसयता आपले जिविताचे आनी आपले मिसांव आखेर जावन देवा ते परत सोडून वेता आसतना हेंच समाधान तो आम्हा सर्वांक दिवंक शेता आनी समाधान जावन आसा पवित्र आत्म्याचे एक फळ हायचे मिसाचे बलिदान बेडयत आसतना मागीर आमी जायते कश्ट भिरांत आमच्या मदीं आसूंक पुरो होसो समाधानाचो देव आशिर्वाद दिवचो देव आम्हा सर्वांक समाधानाचे देणे दिवं दी आनी तशेंच आमचे जिवीत ह्या संवसारांत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागया. आमी केली सर सुखी त्याच देवा मुखार आमी हाडुया ताजो आशिर्वाद आमचेर मागून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पुरदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत म्हज्या सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पजूदार देव आमचे काकूत करो आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्याक दयेन कांदे मनशा कुळाचो सोडवणदार जेजू तुजे बराबर महिमे वंसाला म्हूण आमी सत म्हणटा तशेंच ताणें बसयल्ले परी संवसार सरा पर्यंत तो आमचे बराबर आसा म्हूण वळखून आनी बगोवंक आमकां करपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावल वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेजाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमन तेन्ना पवित्र आत्मो घेतला वे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकलें ना, जाप दिली तांणी. तर कसलें धर्मस्थान तुमी घेतिल्ले?
ताणें सवाल केले. जुवांचे स्नान म्हणून तांणी जाप दिली. तवल पावलान तांकां सांगलें, जुवांचे स्नान मनशान पाताक रोडून चिनी बदलचो गुर्त. आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमणीचे म्हूण. इतले आयकतच तांणी सोम्या जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें. ते सकडी मेळून सुमार 12 जण आसले. उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल सराक सिनोगागाक वेतलो. थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राजा विशयान तैरान उलयतलो. देवाचे उतर हे. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. उठ देवा आनी तुज्या वैरींची देसवड कर. तुज्या दुस्मनांक तुज्या मुखा वयले धांवडय. दुवा बरी उबोवन ते मायाक जातात. जशे उच्या मुखार म्यान कोडून उदाक जाता तशे देवा मुखार कोटे नाश जातात. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पूण नितीवान देवाचे सदरे मुखार सदोसतात. आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात उठतात. देवा गितां गाया ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेश्वर ताचें नांव ताचे मुखार उल्हास करा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव. अनंताचो बापूय आनी विधवींचो आदर जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावंक तो बिडार दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुखेस्त करता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जिवान जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही सोदा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं म्हळें, आतां जाल्यार तूं वापारी नासतना स्पश्ट उलयताय. सकड संगती तूं जाणाय. कोणी तुका सवाल करची गरज ना म्हणून आमकां समजता. देखून तूं देवातावन आयलाय म्हणून आमी सत मानता. जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सत मानतात गी. फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयिल्ल्या त्या काळा विशांत सांगता आयका. तो येतच तुमी सुमेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेंत शिमटून वेतल्यात. तरी पूण बाप म्हजे सोवे आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, समाधान हर एकल्यांक जाय. आनी समाधान पवित्र आत्म्याचें एक फळ जावन आसा. आज पवित्र आत्म्याच्या 9व्यानाचो 4थो दीस.
आनी समाधानाचे वयर थोडो उल्लेख आमी करया. जर तर आमच्या घरांनी ल्हानशे बाळशें आसा तर न्हिदून उठल्या तक्षणच बाळशाची आवय बापूय वा घरची कोणी लागीं ना तर पयलें जावन आसा तें बाळशें रडटा. जावंक पुरो ताज्या मोतीन एक भिरांत आसा, म्हजी म्हणली मनशां कोणी नात म्हज्या लागीं, उडतना हांव एकसुरी आसा, अशें चिंतप आसूं की पुरो त्या बाळशाचें. पूण त्याच तरेतीर जर तर ताजे आवय बापूय वा भाऊ भयणी वा घरची कोणी त्या बाळशाच्या लागीं आसा तर आनी बाळशें उडतना कोणी आसा तर बाळशें रडना, बगार तांच्या सांगाता इल्लो वेळ करसिता ताजे उपरांत उडता. बाळशाक ताजीच मनशा लागीं आसा तुम सांगतना एका रितीचें धैर्य. म्हाका कितेंच जावचें ना म्हणली ती भिरांत ताज्या मोतीन जावन पयस आसता, त्या देखून बाळशें रडना. त्याच तरेतीर जेजू क्रिस्त ताजे संवसाराचे 3 वर्सां हांगासर ताज्या परगडजिणेची 3 वर्सां ताणें संपयल्या उपरांत ताज्या शिसांक जायते शिकयले उपरांत 11 शिस सांगतात, आतां जाल्यार आमी तुका पाती येता, तूं जावन आसा सर्गात हांव देंवन आयिल्लो, तुका सवाल करची गरज ना, तूं सर्व जाणार. ताज्या आपोस्तलां थंय तांकां आपोस्तलांक जेजू थंय एका रितीचो बरवसो, एका रितीचें दृढ पातयेणी आतां उब जाता. पूण जाल्यार जेजू सांगता मुखार कितें घडतलें आनी मुखार खंयचे रितीर ताजेच शीस पयस वतलें. पूण आयच्या वांगेलांत आमी पळयता कितलेय ते कश्टाचे दीस आयल्यार बाप म्हजे सांगाता आसा आनी म्हजे सांगाता आसतलो म्हणलो बरवसो जेजू क्रिस्ताक आसा, त्या देखून समाधान जेजूक आसा आनी हेंच समाधान तो आमकां दिवंक आशेता. आमी हर एका मिसा वेळार येवकरिस्ताक आमी सेवता, जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करता आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आमच्या काळजांत रावता. हें जावन जाय आमकां दादोसकाय दिवचें, कित्याक जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा. हर एकल्यांनी आमी पवित्र स्थानांत पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केला आनी अशें देवाचो तिसरो मनीसय आमच्या सांगाता आसा. त्या देखून देव आमच्या सांगाता आसा म्हणली पातयेणी आनी ती दादोसकाय आमा सर्वस्वी जायचे. पूण इतलें जाल्यार जेजू क्रिस्त ताज्या शिसांक एक जागोवणेची उतरां दिवन सांगता, कंत बेजाराय तुमकां आसतलीच पूण धैर्य घेया. मनीस ह्या संवसारांत जल्माले उपरांत मरणा पर्यंत कंत बेजाराय दूख हर एका दिसा आसतली, पूण आमी धैर्य घेजय. आमकां रचलो देव आमच्या सांगाता आसा, आमकां रचलो देव आमच्या सांगाता चलता, आमकां रचलो देव कितेंय जिविताचे कश्ट आयल्यारय आमकां सांगात दिता म्हणली ती पातयेणी दृढ पातयेणी म्हज्या लागीं आसल्यार समाधान म्हज्या भितर उब जातलें. त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना मागीर आमी थंयच समाधान जेजू क्रिस्ताक आसचें आम्हा सर्वांचें सावंदी. पवित्र आत्म्याचें फळ समाधान आम्हा सर्वांचें सावंदी. जिविताच्या कश्टांत दुखांत आसल्यार तोच देव आमकां बुजवण दिवं दी, आमकां सांगात दिवं दी आनी आमकां समाधान दिवं दी म्हणून आमी मागया. Tuve dilia degniani somia versita Visnarangalutrani tuka bandita Suntos borit kalzani kani khaneta Ullas borit gitani obunti dita Ye somia mogantungi आमी दिवची काणी तुमगे आशीर्वाद दहीन तुमगे तिचे सोवे आमकां तुमगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दुदार देवा बापाक मानता दसलें सामून मागात. बलिदान आपल्या मनाची महिमे आमच्या सर्वेस्वर मागे. भोव मोगाळ बापा तुका मानता दसलें साव आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानचें समर्पण
भक्तीपणे तुझी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळी पावो ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर उतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. जिवंत सावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गाक चडलो. अशें ताणें केलें आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या आनादान उल्हासता सगळो संवसार आनी संवसाराचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबार असो सर्वेस्पर तूं. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाणसतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशां पासो ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गोड परगटुया. तुझ्या कुसानी पुना जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणास आनी पुरा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याचचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाची शिडी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवनाची वेळी तुवें उंडो मोडलो, तुज्या मासान तो बदलो. कासेंतलो दाकारो स्रग जायचो केलो, उपरांत शेसा पियेम दिलो. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कृपे सागरा, दुनिया पादेवंता. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कृपे सागरा, दुनिया पादेवंता. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका, जेजू आमचे मस्तक तुझे महिमेक पावलो, ताकाच ह्या संवसारांत घेवन आनी हे वरवे दिसान देस अदेक ताज्या एकवटांत वाडोवन आमकां सगळें ताजे कुडेचे सांदे ताजे बराबर महिमे वोन जावंक पावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
पुताचे माये आजोळ्यांचे राणी आमचे वर्षे काये आमची माय मुक्ताक आमकां मोगान वाग देविरांती वाड जेजू सशी पाव मोगान पुत्रासोवे आमकां बरी आशीर्वाद देव आमकां Băgându-ți cuvânt, ne rugăm să te luăm, să te sfântului, Bapații, Puteți, Păvitrăt, Meșanavi. Amen.